Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जानेवारी ती एक 10-15 तारखेपर्यंत वोकेशनलची सगळी सोंपता. सो मे बी जानेवारी एंडाक किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या विकापर्यंत मार्क्स कळपाक जाय सगळ्यांचे. कित्याक जे करेक्शन जे आसा मॅन्युअल करेक्शन ते थोड्याच पेपरांनी 1-2 पेपरांनी आसा आनी म्हणटकीर बाकीचे सगळे जे पेपर आसा ते फास्ट करेक्शन जातले. सो तातूंत काय हें जावंक जायना. जर भुरगो जर सडनली सपोज ताका मेडिकल एमर्जन्सी आयली, आतां कशें आसा थोडे भुरगे ऑल ऑफ ए सडन दे फील सीक जाल्यार त्या भुरग्या खातीर सप्लिमेंटरी एग्जाम आसा वीच वील बी कन्सिडर ऑन जेन्युइन ग्रावंड्स ती आमी दितले. फक्त आमकां कशें आसा ती रिक्वेस्ट येवपाक जाय. म्हणजे कसो कोण तरी रोखडोच दुयेंत पडलो परीक्षा चालू आसतना किंवा परीक्षेच्या आदले दीस बाबा दुयेंत पडलो जाल्यार आमकां सांगचें पडटलें आनी ताका हें करपाक जायना जाल्यार ताच्या खातीर प्रोविजन आसा. आनी तातूंतच थोडे आमचे भुरगे आसा न्ही ते नॅशनल गेम्स खेळपाक गेल्ले आसात. त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचें, त्या भुरग्यांनी बरे गेम्सांत अचिवमेंट करची म्हणून तांच्या खातीर स्पेशल प्रोविजन आसा दुसरी एग्जाम दिवपाची. तांच्यांनी ही एग्जाम स्कीप जाली म्हणून कांय चिंता करची न्ही तांच्यांनी.